सर काँग्रेसचे NSE आहा न्हू तेंच्यांनी एक ट्वीट केला की तुमकां फिजिओथेरपी तेंच्यांनी एक अपॉइंटमेंट बूक केला म्हणून कित्याक तुमच्यांनी उल्लेख केलो न्हू की 2012 सरकार कोणाचें आसलें तें चॅक करचें म्हणून सो तेका लागून तेंच्यांनी फिजिओथेरपीक तुमकां एक अपॉइंटमेंट बूक कितें सांगली हांव अजूनय म्हज्या उतराचेर ठाम आसा कारण त्या वेळाचेर काँग्रेसची गव्हर्नमेंट आशिल्ली त्या वेळाचेर पासून आतां पर्यंत सगळ्यांनी सिस्टमॅटिकली सगळो इतिहास सगळो तपासचो त्या वेळाचेर लिबरेशन जालें तेन्ना गोंयचें पॉप्युलेशन तपासचें ताजे नंतरचे सरकारां तपासची ताजे नंतरचे हांगासरलो इन्फ्लक्स कितलो आसा तो तपासचो ताजे नंतरचे मदले काळान भितर कितें डेव्हलपमेंट जाला तोय तांच्यांनी तपासचो आनी त्याच बरोबर सगळ्यांत व्हडलें की त्या वेळाचें तें मुक्त धोरण पळय जें आशिल्लें तें कोणें केल्लें खंयचे हातूंत भितर म्हणजे गांवांत वचून कोण भायले येवन कशें रावपाक लागले कशें रावपाक कितें रावपाक लागले तेन्नाचे इंडस्ट्रियल पॉलिसी कितें आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो काडच्यो आनी तेन्ना मागीर सगळें बारीक नोट केले नंतर सगळे गजाली तांच्यो काडल्यो म्हणटकीर कित्याक हांव तांकां मुद्दामून हें सांगू काल म्हणिल्लें वाक्य तशेंच आसा की जें पळय तांच्यांनी पळय तेन्ना रोयिल्लें तांची फळां पिळगेक भोगची पडटात तशें चालू आसा आमी म्हणनात केन्ना कोणाकी तरी सहज केन्ना उलयतना कोणें मोठो येतकीर तुका हें शिकयलें रे काय म्हणटा म्हणजे कोणें तें ताज्या पुर्वजांनी काय किंवा तांच्या आवयक म्हणटा इनडायरेक्टली न्ही म्हणटकीर हांगा 2012 पासून जर आमचें जर सुद्दां सरकार आसा त्या सरकाराच्या वेळा पासून आतां पासून प्रगती पळोवची पूल आसतले बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंटल हें आसतले सेंट्रल गव्हर्नमेंटान दिल्ले पयशे ते आसतले पण ताजे पयलींच्या ह्या सगळ्यो गजाली काडच्यो कोणें कोणाक कितले भायल्या हातून जागे दिले खंयचे व्हडले व्हडले हें हाडल्यो ते सगळें सारकें फिजिओथेरपी बूक करप राहुल तुम्ही आता एक स्टेटमेंट केला की काँग्रेस ऑब्जेक्ट वंदे मातरम येस इट्स देअर इट्स अ डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स सगळीकडे आसा फुटनोट आसा तो आमी तुका धाडटात हाजो पण तो आसात न्ही 1923 जेन्ना पंडीत विष्णू पालुस्करान जेन्ना गाणी गायल्लें गीत गायल्लें त्या वेळाचेर कितें जालें त्या अधिवेशनाक तें लिखीत आसा न्ही मागीर त्याच बरोबर दुसरें 1937 कितें जाल्लें तें म्हणजे तारख्यो फॅक्ट्स फिगर्स आनी घडलेल्यो घटना ज्यो अपियर्ड जाल्ल्यो खंयचे तरी हातून संदर्भाक सह जेन्ना आमी उलयता तेन्ना ताजो पुरावो आसा म्हणूनच उलयता परत पयरचे जाल्ले तेन्ना 2017चे 2019चे तेलंगणाचे हे सगळे इन्सिडेंट हांगा आसा न्ही चालू आसात न्ही ते हे खंयचे तरी हांवें म्हजे खंयचे तरी हातूंतल्यान तयार करून काय म्हणू ना इतिहास आसा त्या इतिहासाच्या संदर्भान म्हटलां तर ताका दाखले आसात रेफरन्स आसा त्या रेफरन्साच्या आदाराचेर उलयलें